नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ताचो आमी थावतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। गोंयांत सध्या लोकसभेचे वारे नेटान व्हांवता। उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत प्रचार नेटान सुरू आसा। आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण सध्या रंगिल्ले आसा। जे गोंयचे आदले जे कांय राजकीय फुडारी आसात ते सद्याक आपापलो जो तेंको आहा तो अमूक एका पक्षाक जाहीर करतात। पाणवलेचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमावान आपलो तेंको आसा तो इंडिया आघाडी जो उमेदवार आसा विरिएतो फर्नांडीस ताका जाहीर केल्लो आसा। दुसरे वटेन तांणी एक आपली खंत उक्तायली की बाणावले इंडिया आघाडीन सभा घेतल्यो पूण आपल्याक आपयलो ना। आपूण सदांच सेक्युलर पार्टी वांगडा रावता म्हणून चर्चिलान सांगला, पूण तो हाच्या फाटीं ताणें भाजपाकूय तेंको दिल्लो ही गजाल दुर्लक्ष करून जावची ना। दुसरी एक महत्वाची अपडेट जी आसा ती कला अकादमीच्या बाबतीत जावन आसा। कला अकादमीच्या बाबतीत आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगिल्ले आसा। कालच राजदीप नायक आसा ताणें कला अकादमीच्या माचे वयल्यान सरकाराचेर फोग काडिल्लो। नूतनीकरणाच्या नांवान सरकारान कला अकादमीची सामकीच वाट लायल्या असो तरेचो आरोप ताणें केल्लो। आनी आयज मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीच्या बाबतीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जी बसका घेतली ताजे उपरांत ह्या आरोपाच्या फाटभुंयेर ताका जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले तेन्ना ताणें म्हटलें की कला अकादमीचेर जो कोण आरोप करता ताका आपले मुखार हाडात आनी राजदीप नायक कोण असो ताणें प्रश्न विचारिल्लो आसा। सो ह्यो दोनूय ज्यो सविस्तर बातम्यो आसात त्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान ज्यो आमकां महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्यो आसात त्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमी पळयात। आतां वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरी शामणकर हाजे कडेन। काँग्रेसीची काल सांखेर जाहीर सभा जाली। ह्या जाहीर सभेत उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलप हाणें जे तेंचेर आरोप जातात की म्हापशा अर्बन बँकेचो स्कॅम जालो, तेच बरोबर ही बँक लुटली किंवा लुकसाणांत गेली, ह्या आरोपाचेर रमाकांत खलपान आपली प्रतिक्रिया आनी आरोप अशें केला की तेंचेर केल्ले सगळे आरोप तेंच्यांनी आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांचेर तांच्यांनी हे सगळे धुकल्लेले आसा, तेंचे कडेन बोट दाखयल्लें आसा। आपल्याक मुद्दाम राजिनामो दिवन त्या उपरांत 5 वर्सां मनोहर पर्रीकारान ही बँक चलयली आनी त्या उपरांत जी परिस्थिती म्हापशा अर्बन बँकेची जाली ती तुमी पळोवपाक शकता। अशे थेट आरोप जे आसात ते रमाकांत खलप हाणें आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचेर केले। त्याच बरोबर आतांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जो तांकां आव्हानां दीत आसता की तुमच्यो ज्यो सगळ्यो फायली आसा त्या ओपन करतले, त्या मुख्यमंत्र्याच्या आव्हानाक खलप किसी से नहीं डरता अशें थेट तेणी जाप दिलेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती सावड्डे हांगासर उदकाचो खूब उणाव आसतना गुड्डेमो सावड्डे हांगासर एक उदकाची टाकी जी आसा ती ओवरफ्लो जायत आसा आनी ह्या उदकाची टाकी जी ओवरफ्लो जाता तेच्या वयल्यान थळाव्यांनी तिडो उक्तायला की उदक आसतना आमकां एक दीस उदक येना, उदक समजा एक दीस येवना जाल्यार सप्तकभर आमकां उदक येना अशी तांच्यांनी शिटकावणी दिलेली आसा की बेगिनांतल्या बेगीन हो जो उदकाचो इश्यू आसा आनी जी टाकी व्हांवता ती बेगिनांतल्या बेगीन थांबोवची प्रशासना कडेन तांच्यांनी मागणी केल्या। अश्यो 2 बातम्यो आसा। उदक हे मनशाच्या रिणेन खूब महत्वाचें आसा आनी गोड्डेमळ वाठारांत उदकाची टाकी फुटिल्ल्यान थंय उदकाची भरपूर नाशाडी जाता आनी थंयचे थळावे जे आसा ते बेजारल्यात। एक फावट तांकां एक सप्तकभर तांकां उदक येना आनी ही नाशाडी जाता ते पळोवन थळावे बरेच तिडकल्यात। तेन्ना हो उदकाचो इश्यू आसा तो बेगोबेग सोडोवचो अशी तांची मागणी आसा। फुडें आमी वचूया आमची सब एडिटर ऐश्वर्या हाजे कडेन। खासदार म्हणून निवडून आयलो जाल्यार म्हादई परत मेळोवपाक झगडटलो अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे मुखेली मनोज परब हांणी दिवचले जाल्ले आरजेपीच्या प्रचाराक स्पश्ट केलें। आनी दुसरे कडेन दिवचले जाल्ले बीजेपीच्या प्रचाराक लोकसभेचे गोंयांतले 2 सीट भाजपा जिखतली अशें खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। आनी तिसरी बातमी म्हटल्यार वाळपय नवोदय विद्यालय लागसर आशिल्ल्या म्हादई न्हंयेक बुडोवन आग्नेय फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। ह्यो 3 बातमी तुमकां सदाच्या बुलेटिनान पळोवंक तर आपण जर निवडून आयलो जाल्यार म्हादय जी कर्नाटक वळोवपाचो यत्न करतात ते आपण खंय तरी थांबयतलो आनी झगडी करतलो अशें आरजीचे मुखेली मनोज परब हांणी म्हणलां। आज तांणी दिवचले वाठारांत प्रचार केलो त्या वेळार तांणी हें उलोवप केलां। तर आतां आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना हाजे कडेन। गोंयांत फाटल्या 2 दिसां सावन उष्णताय म्हणजे दमट वातावरणाक लागून उष्णताय भरपूर प्रमाणात वाडिल्ली आसा। आयज पणजेन 34.4 अंश जाल्यार मुरगांवां 34.1 अंश,
सेल्सियस तापमानाची नोंद जाला. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां वातावरण उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यता लायला. तशेंच फुडले 7 दीस चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मजगती उरपाची शक्यता उरता. संजनान सांगिल्ल्यो बातम्यो मुजरत तुमी 8:30 वरांचेर आमच्या टॉप 25 ह्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर आतां मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी हागे कडेन. संविधा आयज एक महत्वाची घटना ती म्हणजे 3 मे म्हापसा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची प्रचाराची जाहीर सभा जावपाची आसा. स्टार प्रचारक म्हणून ते गोंयांत येतात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या भाजपान बरोच नेट धरला आणि तेतूनच एक स्टार प्रचारक म्हटल्यार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यांची मिटींग हांवें तुमकां सांगला तशें म्हापसा 5 वरांचेर जातली 3 मे. तर 2 मे आणि जाहीर सभा जावपाची आसा. थंय खंयचे स्टार प्रचारक येतले ते अजून जाहीर करूंक ना भाजपान. ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवंक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. आणि नेक्स्ट जी बातमी दुसरी आसा ती म्हणजे आयज सीएमान एक सरळ एलिगेशन केला काँग्रेस पक्षाचेर. ते म्हणजे काँग्रेस पक्ष धर्माची आनी धर्म तशेंच जातीचे राजकारण करता. धर्मवाद जावं अशें जे राजकारण आहा हे एक्च्युली देशाची जी शांतिकाय आहा ती इबाडटा. सो असो थेट आरोप तेंच्यांनी केला. सो ही सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. आनीक एक अपडेट म्हणजे आता गोंयांत जे कितें बेकायदेशीरपणां चल्ल्या, म्हादयचो विशय चल्ला, रेल्वे दोत्तीकरण, हे सगळे जे विशय चल्ल्या ताका काँग्रेस जापसालदार असो सनसणीत आरोप वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी केल्लो आसा. आनी हाका लागूनच गोंय पेड्ड्यार जाला असोय बी तांणी एक आरोप केल्लो आसा. तर ह्यो ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां ज्यो सांगल्या त्यो विस्तारान पळोवपाक आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटिन तुमी मुजरत पळया. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक तुमी विसरू नाकात. आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार सयत हांव सविता कुंकळकार.